फाटलो 1.5 म्हयनो जालो पणजे सांतिनेज जंक्शना वयले सिग्नल बंद पडला। सांतिनेज जंक्शनाचेर यो वच करपी लोक जायते आसात, देखून हांगासर ह्या सिग्नलाची अदीक गरज भासता। आता सिग्नल बंद पडल्यार सुमार 1.5 म्हयनो जायत आयलो, मात आजून मेरेन हांगासर येरादारी सुरळीत करपा खातीर एकूय पुलीस नियुक्त केल्लो ना। हाका लागून हांगासर गाडयांची गचमुड्डी जावन कामा धंद्याक वचपी लोकांचो कितलोसोच वेळ शिरकून उरता। हाचो त्रास ह्या वाटेंतल्यान यो वच करपी लोकांक जाता, देखून बेगीतल्या बेगीन ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। आमी आसात पणजे सांतिनेज जंक्शनाचेर आनी तुमी पळोवपाक शकता माझे फाटल्यान जे सिग्नल आसा ते गेलो 1.5 म्हयनो जालो बंदूच आसा। हांगासर ना पुलीस ना हे सिग्नल चलना। तुमकां खबरूच आसतलें की आता गाडयांचे प्रमाण सारके वाडलेले आसा, जाल्यार सांतिनेज हांगासर सिग्नल नासल्या कारणान गाडयांच्यो लायनी सारक्यो सांतिनेज चर्च मेरेन लागता अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। जाल्यार हे सिग्नल बेगिनात बेगीन सरकारान चालू करचे आनी आमकां ह्या सिग्नलाचो लाभ घेवपाक दिवचो अशें थळाव्या लोकांचें मागणी आसा। जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता हांगासर इतली गर्दी दिश्टी पडटा, फाटल्यान लोकांक गाडयो सुद्दां क्रॉसिंग करपाक खूब त्रास जाता। जाल्यार तुमकां खबर आसतलेंच की गोंयान भरपूर एक्सिडंट जायत आसतात। हे सिग्नल नासल्या कारणान हांगासर सुद्दां एक्सिडंट जावपाची शक्यता जावंक शकता। ते खातीर सरकारान बेगिनाच बेगीन सिग्नल चालू करचे आनी लोकांक त्रास जाता ते खंय तरी कमी करचे। आनी खबरच आसतली की कालूच एक एक्सिडंट जाला हांगासर, जाल्यार सरकारान बेगिनाच बेगीन हे सिग्नल चालू करून लोकांचे त्रास कमी करचे। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।